Hebrew chapter 4 verse 12. देवाचे उतार जिवे आणि क्रियात्मकतेन करे पाजिल्ल्या दोन दारीच्या तलवारी प्रासड कातरूंक शकतात असले प्राण आणि आत्मो संद आणि हाडाचो सार सयत मेकले करता पर्याक विदूं ताका सकत आसा मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आणि चिन्ना पारखीता. Psalm chapter 121 verse 7. सगळ्या वायटांतलो सरस्पोर तुका राखतलो तो तुजो जीव राखतलो. Jeremiah chapter 31 verse 1. तो वेळ येतलो तेन्ना उलयता तो सरस्पोर हांव इस्रायलाच्या सगळ्या कुटुंबाचो देव जातलो आणि ती म्हजी परजा जातेली. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुशव्यान तुका रसच्या आदी तुझी म्हाका वळख आसली तू जल्मोवच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो राष्ट्रा खातीर फावादी कसो हांवें तुका नेमलो. John chapter 15 verse 13. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. John chapter 15 verse 14. हांवें तुमकां फरमायले तुमी करच्यात जाल्यार तुमी मुझे इश्ट जातेल्यात. John chapter 15 verse 15. ह्या फुडा हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकतालें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केला. John chapter 15 verse 16. तुमी म्हाका विसून काडूना हांवें तुमकां विसून काडल्यात तुमी बायसन वचून फोळ दिसय उरचे तसले फोळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्या अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागता ते सगळे तो तुमकां दितलो. Hebrew chapter 12 verse 14. सकडा लागीं समाधानांची येवंक आनी बागेवून जावंक सोदा तवळ मात्र सोमयाक तुमी पळोवंक शकतेल्यात. Hebrew chapter 12 verse 15. देवाची कृपा तुमचे मध्ये कोणाक सुखाना जायशे सत्राय करा तुमचे मध्ये विकाचे फालानाशे आणि त्याच्या विकाचो वसो सगळ्या सभेन विस्तारनाचे जागृत रावा. Hebrew chapter 12 verse 16. तुमचे मध्ये कोणी येसवा बरी कोट्या सालीचो वा देवाच्या बिरान नातलोलो आसना जावं. John chapter 16 verse 13. सता सोपयतात आयलेल्या वेळा तुमकां तो संपूर्ण सताकून पावयतलो तो आपल्यास्तकी कांयच उलोवचो ना आपणे आयकल्लेंच तो उलयतलो ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा संगती त्यो तुमकां कळयतलो.